म्हजें नांव इनासियो आफोन्सो. म्हाका प्रोग्रेसीव रॉक संगीत चड आवडटा. हांव सोंपलेल्या आल्फ्रेड रोजाचें ओजेपाचें रगत हें कांतार म्हणटा. जितले फावटी हांव हें कांतार आयकतां तितले फावटी एके भाशेन म्हाज्या आंगाची लेव उबी जाता. हें कांतार सांत जानेरियोसाच्या जिविताचेर आटापलेलें आसा. तुमकां सगल्यांक आदी फुडेंच देव बरें करूं म्हणटा. तो मार्तीर चवथ्या शेंकड्यांतलो, नेपल्स म्हणटा त्या गांवांतलो, देवाचे कुर्बेन भागीवोन कोणान जियेतालो. समोर देवाची वाकांटालो, समोर ताची परगोट्टालो, देखून ताचो गोमठो कातरून जिवेशी मारलोलो. गोमठो ताचो कातूच ताणी, रगत व्हांवोंक लागलें घोसघोश्यांनी. कोशी केली ताच्या दुस्मानांनी, तुका घडयली बाबाड्यांनी. ताचे व्हांवलेलें रगत एकटावन सांबाळून दवरला घोरच्यांनी. आयज तें रगत बाबा भयणांनी बोल्लां विजमितांनी. जानेरियोस नांव ताचें, तो नेपल्स गांव ती कांटाचें. मारला त्या गांवचो तो पात्रोण, थंय नांव गाजता ताचें. तें रगत इतल्या वर्साचें, रगत त्या भागीवताचें. सांबाळून दवरला तें रगत आयज मिलाग्रीचें. रोगताचो पिठो वयर दवरता, हजारांनी लोक एकठांय जाता. स्वर्गार तावन ताचेर कुरपा देंवता, रगत परत तें जिवें जाता. डिसेंबर मायाच्या म्हयन्याक वर्साक 3 फावटी वोशें घडटा. वोशें जायना तर लोक सोजमोता, कितें पूण वायट येता. तपासला दोड्यांनी पासून तें पडेलां. हें एक संवसाराचें बिजमीत म्हूण बरोवन दवरलां. इतल्या वर्सांचें तें रगत जिवें आनीक सुबेज जालां. हें कशें जाता तें सांगोंक ताचें मन घुस्पवना. सान फ्रांसिसा गोंयांत आसा, सांता रिता इस्पायन्याक आसा. ताच्यो रगता मासाच्यो कुडी आजूनय ह्या संवसारांत आसा. सांतानोन आमचो मिलाग्रीचो, ताची ओजेपाची जीब आसा. सांत जानेरियोसाचें रगत नेपल्स गांवांत जिवें आसा.
Rosace rogot Naples gawan jive asa